नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आज हांव करता ताल्ल्यांचें सुकें। ताज्या खातीर हे 1 वाटो ताल्ले घेतले हांवें आनी ते साफ करून ताका थोडें मीठ लायलां। ताल्ल्याचें सुकें करपाक आमकां कितें लागतलें तें पळोवया। तर अर्द नाल्ल हांवें कातून घेतला, म्हणल्यार 1 वळें, 2 हरवे मिरसांगो, 4 सुक्यो मिरसांगो, अर्दो चमचो हळद आनी अर्दो चमचो कोथमिरेचो पिठो। तशेंच आमकां लागतलें 4 सोलां आनी हांवें थोडें आलें घेतलां धाडावन, 2 हरवे मिरसांगो घेतले हांवें बारीक शिनून, उबे शिनल्या, आनी तेफळां घेतले हांवें ताजी। तर पयलीं आमी ही मिरसांग वांटून घेवपाक जाय। आतां हें सगळें हांव मिक्सरान घालून घेतां। तातूंत आमकां थोडेशें उदक घालपाक जाय आनी मिरसांग मातशी मोठीशी वांटून घेवपाक जाय। मिरसांग म्हाजी वांटून रेडी आसा। मिरसांग अशी मातशी मोठीशीच वांटून घेवपाक जाय, एकदम बारीक करप ना। आनी आतां आमी शिजत घालुया। पयलीं आमी मसालो ग्राइंड केला तो आयदनान घालून घेवया। थोडेशें उदक तातूंत आमकां हरवे मिरसांगो घालपाक जाय आनी तातूंत आमकां तेफळां, आलें घालपाक जाय जें आमी ठेचून दवरला तें, आनी मिक्स करून घेवया। हे आमकां मातशें शिजपाक दिवपाक जाय, 1-2 मिनटां। आतां तें शिजलें। तातूंत आमकां नुस्तें घालपाक जाय, ताल्ले हळू घालपाक जाय, अशें मातशें पसरून अशें, नाजाल्यार तें मोडटा। तातूंत सोलां आनी चवी पुरतें मीठ। आतां आमकां गॅस बारीक करून एकदम लो फ्लेम दवरपाची आनी 2 ते 3 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय। तर आतां ताल्ले हांगासर शिजल्यात। चड धवळ्ळे जाल्यार ते मोडटा, म्हणून एकदम हळू धवळपाक जाय। तेफळांचो वास बरो सुटला। तशेंच हरवे मिरसांगो घातल्या भितर ताजोय वास येवपाक लागला। अशें हें ताल्ल्यांचें सुकें खूब रुचीक लागता, खूब टेस्टी लागता। तुम्ही करून पळयात। आवडल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच म्हज्या चॅनलाक तुम्ही सबस्क्राईब करा। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।